प्राचीत काळ सुरू करता आणि प्राचीत काळाच्या सुरवातेकूच हो आमच्या माथ्यार गोवर लायला कुणायता आमी सोकली ओसोक मनशां मातयेची मनशां परतून मातयेक वेतल्या आनी असो कांय लागून आमी जायती पातकां करता आमी काला पडटा आनी हो काळ देवाशी परतून येवपाचो काळ आमकां 40 दीस दिल्यात खोबराचो बुधवार ते पास्कांचो आयतार पर्यंत 40 दीस आसात आनी कितें भाशेन हे 40 दिसांक अर्थ आसा जेजून परोण्याक 40 दीस 40 राती सारल्यो मोइजेसान सिनाय दोंगरार 40 दिसा 40 राती सारल्यो तेच भाशेन जोनास प्रवाद्यान निनेवेच्या लोकांक 40 दिसांनी उपास करूंक लायलो आनी ताणें आपलें जिवीत बदललें सो पास्कांचो काळ म्हळ्यार देवाशी परत येवपाचो काळ लँड इज सिजन टू रिफ्लेक्ट टू रिइवॅल्युएट एंड टू रिटर्न टू द लॉर्ड इट्स अ सिजन टू गीव अप एंड टू टेक इन समथींग आमी आमचें जाय तें सोडूंक जाय आनी सोडूंक जाय म्हणल्यार आमच्यो वायट करण्यो वायट उतरां आनी घेवंक जाय म्हणल्यार आमचें धर्म दान मागणें आनी हे भाशेन देवाशी आमी लागीं येवंक जाय आनी देव जो पळयता तो आमकां सगल्यांक मुजोर दितलो तर आमी खुशालकायेन अर्थावरीकपणान कुरपेन हो काळ सारुया आनी आमचें जिवीत बदलून देवाशी आमी सगळीं लागीं येवया नो काळ सुरू करता आमच्या कपालाचेर खबर लावन आमकां उगडास करता ही आमी देवाची रचना आनी ही आमी ही संवसारांतलें जिवीत जिवन परत आमी देवा सरशी वचूं ह्या काळांत कितेंच भाशेन देवाचो मोग आमी चाकूंक पावता उदीक करून पातकाक लागून ताणें आपल्या पुताक धाडलो आनी ताच्या पुतान कश्टा मरणा वरवीं आमची सोडवण केल्या तर ह्या प्राचीत काळांत आमी जण एकलो आमच्या जिविताचेर नदर घालची गरज कोण भाशेन आमी जियेता हो देवाचो मोग आमी कसो फारीक करता देवाच्या मोगान जिवन कितें करचें कसले विचार आमी करून आमी आमच्या जिविताचें बदलप करूं हो काळ नो सुरनी देव आमकां आपयता आपणाचो आमी परत येवन पातक सोडून देवाचे वेगेन पावूंक आमी वावरे ते भाशेन म्हज्या फाटल्यान चित्र आसा बापाय आपल्या सडून गेल्ल्या पुताक वेंगयता आपल्या मोगान परत घेता आमकांय तोच देव सगल्या मोगान आमकां आपले वेंगेन हो काळ प्राचीत काळांत आमी ही दणवण करून आमचें जिविताचें बदलप करून जेजूची पास्काची परब खुशालकायेन आमी समोर पावूं आनी पुनर्जीवनपणाचें जिवीत आमकां सगळ्यांक